कार्निवाल हो आमचो स्टेट फेस्टिवल जावन आसा. कार्निवाला खातीर आमकां नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर रिस्पॉन्स मेळटा. टुरिजमाक बूस्ट समज करतलो जाल्यार हे फेस्टिवल आमकां जाता तितलें फेम करपाचें आनी जाता तितलें मुखार हाडपाचें. आनी हें आमचें स्टेट फेस्टिवलूय आहा, तुमचो कार्निवाल आनी शिगमो. आतां आमी कार्निवाल म्हणटो खूब कडेन करतात, 7-8 कडेन कार्निवाल जाता. पण हे कोवीड आनी ह्या महामारी खातीर आमी दोनूच कडेन दवरपाचें केलां, पणजी आनी मडगांव. आतां हे दोन कडेन आमकां दवरपाकच पडटलो, कारण हे आमकां फेस्टिवल हे अख्खे टुरिजमाक एक तरेचो बूस्ट दिता. आनी आमकां दिसता की गोंयांत जे फेमस चडांत चड आसा ते कार्निवाल आनी शिगम्याचे खातीर चड लोकांक तेजो आनंद लुटपाची एक संदी मेळटा. म्हाका दिसता ट्युरिस्ट लोक सुद्दां आतां 2 दीस पयलींच आयिल्ले आसात आनी तेंचे तुमकां खबर आहा विमान तेंचें जें फेअर आहा विमानाचें तें सुद्दां वाडलेलें आहा टिबलिंग. पण लोक येतात कारण हे फेस्टिवल आमी बंद करप म्हणल्यार आमी आनी फाटल्यान वचप खुबशे. कारण काही स्टेट जे आसात इंडिया भितरली आमची ती खुबशी टुरिजमान कॉम्पिटिशनाचे खुबशे मुखार गेल्ले आहा केरला वेलो. आनी आमी अशे फेस्टिवल समज बंद दवरले आनी आमी कर्नास्थान दवरले जाल्यार आमी खंय तरी कमी पडटले. म्हणून हे फेस्टिवल गोंयांक टुरिजम मुखार येवपाक हे फेस्टिवल आमकां दवरपाकच पडटलें. पूण 5-6 कॉम्पिटिशनाक उबे रावपाक जाय. आज ह्या डिपेंड्स आमचे ल्हान ल्हान हॉटेलकार आमलेट रस्सा आमलेट पाव धरून ते वयले हायर 5 स्टार हॉटेलां तशेंच हॉटेलियर तशेंच आमी प्रमोशन करपाक वयतात तेन्ना लोकांच्या मनानूच एक गोवा गेल्लें आहा. आनी गोंयांत भितर ह्यो एक्टिव्हिटी इंडिया भितर वर्ल्डान सगळ्यांक खबर आहा. म्हणून हे मुखार आमकां तशेंच व्हरपाक जाय. आमी जाणात की कोविडा भितर महामारी जी आहा हे व्हडलें संकट आयलां, पण तांकां फेस करून आमकां मुखार वचपाक जाय. आमी जाणात की ह्या बद्दल काही लोक म्हाजेर सुद्दां बेजार जाले आसतले, बाबू हे सगळी महामारी कोविड आसतना बाबू हे आनी कित्याक दवरता काय म्हणून. पण आमकां फुडें व्हरतले गोवा आनी आमच्या लोकांक इकॉनॉमी बद्दल एक आर्थीक दृश्ट्या बद्दल आमी हें करतले सपोर्ट दितले जाल्यार आमकां काही प्रमाणात तरी ह्यो फेस्टिवल आमकां रद्द करपाक जायना, फुडें व्हरपाक जाय. म्हणून हांव मागता तुमचे सगळे मिडिया कडेन गोंयकारा कडेन की आमकां जबरदस्तीन हे असले करपाचे ना, पण आमकां गोंय फुडें व्हरतलो इंडस्ट्री टुरिजम इंडस्ट्री समज मुखार व्हरतले जाल्यार आमकां हे फेस्टिवल काही प्रमाणात करपाकच पडटलें. कारण आमकां दुसऱ्या स्टेटीक आमकां कॉम्पिटिशन दिवपाक पडटलें आनी आमकां फुडें वचपाक पडटलें. म्हणून हांव मागता 13 तारखेक आमचो किंग मोमो हें एनावन्स करतलो की गोंया भितर जो 13 तारखेक पणजीसान हो आमचो कार्निवाल स्टार्ट जाता तेजे बद्दल तो एनावन्स करतलो आनी गोंयाक संदेश दितलो. गोंय जो कार्निवाल शिगम्याचो आनंद घेवचो म्हणून हांव गोंयकारा कडेन मागता की ह्या कोविड आनी ह्या महामारी बद्दल जे फेस्टिवल आहा तो आमचो SOP जे आहा ते आमी फॉलोअप करतले जे कलेक्टरान दिल्ले आहा ते. आनी सगळ्यांक म्हाजो रिक्वेस्ट आनी सगळ्यांक आव्हान मिडियाक सुद्दां आव्हान आनी सगळ्यांक की सगळ्यांनी आपलो जीव सांबाळून हो आनंद घेवचो. मास्क घालचें, सोशल डिस्टन्सी दवरची आनी तेंच्यांनी एन्जॉय करचो. कारण हो आनंद सगळ्या गोंयकारांनी नॅशनल लेवल इंटरनॅशनल लेवल सगळ्यांनी घेवचो, पण आपलो जीव सांबाळून. कारण ह्या महामारीक आमकां फेस करपाक पडटलें आनी हे जे फेस्टिवल आहा ते आमकां फुडें व्हरपाक पडटलें. म्हणून आमी इतलें आसतना संकट आसतना सुद्दां आमी हे 2 फेस्टिवल दवरल्यात कारण आमचो टुरिजम फुडें वचपाक जाय. म्हणून म्हाका खुबशे लोक हे विरोधूय करतले हे म्हाका खबर आहा, पण कितें करतलो शो मस्ट गो ऑन. तुम्ही फक्त 2 कडेन दवरला न्ही, तुमकां अशें दिसना 2च कडेन दवरला म्हणटकीर क्राउड चड जातलो असो? आतां हे तूं सांगता बरोबर आहा, एक लोकांचे सारखे क्रेजूय आहा त्या बद्दल, पण तसो हे आहा जागोय आहा न्ही लोकांनी आपलो जीव सांबाळून हेचो आनंद घेवचो आनी आमचे SOP फॉलोअप करतले. पूण सोशल डिस्टन्सिंग पॉसिबल कशें आसा ते अशा सिच्युएशनान? ते व्हडलो आहा न्ही एरिया व्हडली आहा ती फुडें 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 वचून लोकांनी पळोवपाचें अशें आमचो रिक्वेस्ट आहा लोकांक.
तेणे मेंटेन करचें 2 मिटर्स डिस्टन्स. तेंच्यानी दवरचें सगळें भितर आनी मास्क हो कंपल्सरी घालचोच. CCP 10,000 मास्क फ्री दिता. तुमी कितें फ्री दितले मास्क? आमी मास्क? तेंच्यानी ठरयलां न्ही. तुमकां तेजेर दिसना आतां म्हाजें चड डिस्कशन कडेन जर कार्निवल जाल्लो जाल्यार ते क्राउड डिस्ट्रीब्यूट जावन वता आशिल्लो. आता 2 कडेन जाता कितलो आवाज जाता तूं जाणा. कळ्ळें आनी सगळी कडेन म्हणटा कितें 300 कोटींतले तुमी कितें कार्निवलाक लागून कितें मागला? ना कार्निवाल आमी करता तेजे भितर कांय पण टुरिजमाक ऑलरेडी जातलें. दुसरे कडेन व्हरता सब्जेक्ट आतां गोवा दवर मरे कार्निवाल दवर सद्या कार्निवालाच्या मुडार किंग मोमो पूण गोवा एट 60 आसा त्या थिमाचो कितें तरी कार्निवलाक कितें आसतलें का? खंयचे गोवा एट 60 आसा तुम्ही गोवा एट 60 म्हटला न्हू म्हणून. सो ते कार्निवलाक कितें थीम? 60 वर्सांचे एक लोकांक अनाउन्स केला. ते 300 कोटी त्याचे 60 वर्सांचे न्हू. पण तेजे भितर अजून माझे काय डिस्कशन जावना. ना बिकॉज तो सिंबल ते लोक म्हणतात 300 कोटींतले तेंचे भितर येवन दी स्टेट फेस्टिवल ते दिल म्हणून आमचे मुखार करना आमचे टुरिजम मुखार सरपाक जाय आनी सीएम ते सगळें इंटरेस्ट आहा तेजे भितर प्रपोजल घातलं तुम्ही अजून घालून घालतात आमचे. कितले दिवचे म्हणून तुका दिसता भितरले? तितले दिवन दी आमकां जितले दित तितले टुरिजमाचो मी. टुरिजम समज मुखार व्हरतलो पळय टुरिजमाचें कितें आहा टुरिजम समज एक 100 कोटी मोडटा जाल्यार 500 कोटी भितर येवपाक जाय. तितलो लोकांक बेनिफीट मेळपाक जाय तितलो लोकांक बिझनस मेळपाक जाय तितलो रेव्हेन्यू तितलो इन्कम गोंयांत येवपाक जाय. त्या धर्तीचो हांव बारीक बिझनसमॅन म्हाका खबर आहा हांवें बिझनसान पयशे घातले 1 लाख 2 लाख येवपाक जाय. तुम्ही टेक ओव्हर केलेल्या कशें जाला म्हणटा तुमी? 100% जाला. तुमकां हांवें सांगलां आमची जी KPMGचो सर्वे रिपोर्ट आमी मारलो कारण आमकां पयलो रिपोर्ट आयलो हे कोविड स्टार्ट जालें तेन्ना आमी सर्वे करपाक लायली तेन्ना आमकां रिपोर्ट मेळ्ळा की आमचो टुरिस्ट लोक 88 लॅक्स गोंयांत आयलो. 88 लॅक्स जो नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर. इंटरनॅशनल लेवलाचेर कितलो 8 ते 10 लाख कितले आयले. मागीर आमी सर्वे करपाक लायली सर्वेचेर आमकां रिपोर्ट मेळ्ळो 1,50,00,000 गोंयांत टुरिस्ट आयले. कितले 1,50,00,000 नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलाचेर. आता हे वाडले कशें काय म्हणटा तुमी? हे वाडले एकच कारणान की आमकां टुरिजमा भितर जे हॉटेलां बुकींग जातात कळ्ळें ती टुरिजमा रजिस्टर करपाक जाय. काही लोकांनी रजिस्टर करनासतना हॉटेल चलतात. काही तुगेले पे होम चलता तुगेले काही तो ओयो चलता खंयचे आनी कितें चलता तेजे खातीर आमी स्ट्रिक्टली आमी आतां टुरिजमाक सांगलां की हें समज रजिस्टर जायना थंय बुकींग करचें न्ही लोकांनी डायरेक्ट जें रजिस्टर जालां थंय बुकींग जावचें म्हणून आनी तो रेकॉर्ड आमकां मेळ्ळो. तो KPMG सर्वे केल्यार आनी तेजेर तेणें रेकॉर्ड दाखयला 1,50,00,000 गोंयांत लोक आयले. आतां हेजें रेवन्यू आमकां मेळूं ना टुरिजमाक पण लोकांक मेळ्ळो न्ही लोकांक बिझनस मेळ्ळो न्ही हें सगळ्यांत म्हत्वाचें. हे सगळें इलिगल तर हें जाल्या पळय तें इलिगल न्ही तेजेर आमी आतां हें केलें न्ही एक्शन घेवपाचें सगळें हें केल्लें आहा कायदे केल्ले आहा. तुम्ही एक्शन ट्राय करता पूण गव्हर्मेंट कवर रावता कंप्लेंट गव्हर्मेंट हांवूच न्ही रे ना. तुम्ही एक्शन घेवपाक इलिगल रजिस्टर ना करना आतां करता न्ही कायदे अशे हांवें खूब कायदे केल्या टुरिजमा भितर तांकां टायम लिमिट म्हणून हांव तुका कितें म्हणटा म्हणून तुका आज बीच क्लीन तुका बीचेर जे आहा ते क्लीनच दिसता तशेंच बीचेर कोणी मस्ती केल्यार ताका आमी अरेस्ट करूं शकतात. ताका भितर पयलीं हें नसलेलें हॉकर्स तुगे येवूं शकनात आतां हेजे भितर तेजे भितरय कायदे केल्ले आहात. तेजेर कितें आहा तुमी साथ दिवपाक जाय लोकांनी साथ दिवपाक जाय. लोकांनी म्हाका सांगपाक जाय मिडियान सांग बाबू हांगा ह्या जाग्यार अशें गार्बेज आहा केन्ना क्लीन जातली सर तुम्ही ते आमी विथीन नो टायम विथीन नो अवर आमी ती क्लीन करूं शकता अशें कंडिशन आहात. तुम्ही कितले इनिशिएटीव घेतल्या तुम्ही कितले टुरिजमा खातीर कितले बरे दिवं पूण तुमचो एक मिनिस्टर म्हणटा की केन्ना बाबून हें करूंक ना तें करूंक ते ना असतात न्ही आरोप एक्झाम्पल लायक मिस्टर लोबो आरोप हे असतात लोकांचे उलयना ते कमेंट नासले आमी कोणाच्या खात्यान इन्वॉल्व जायनात आनी म्हाज्या सगळें हांकां की इन्वॉल्व जावं शकता एकटो चीफ मिनिस्टर नंबर 1 दुसरे जावं शकना कोणाचे कोण कित्याक तो जबाबदार तेजी समज गार्बेज चलना तो जबाबदार म्हाजें टुरिजम हांव जबाबदार पाकिस्तान देशांत.